बजेट एलोकेशन केला PWDन ती बरी पळोवपाक बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजेटूय दितलो, बट ते रायट युटिलायझेशन ऑफ फंड्स जावपाची गरज आहा. वॉटर स्कॅसिटी, इतलो पावस गोंयान पडटा, आमी म्हणटा भायर सरपाक मेळना, केन्ना भायर सरो केन्ना भायर, इतलो पावस येता, पूण आमी आनीक 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी रडटले उदकाक. वी क्राय फॉर वॉटर, देर इज नो वॉटर. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर इज नॉट हॅपनिंग द वे इट शूड हॅपन. पावस इतलो येता, भायर सरोंक मेळना, पूण 1 म्हयन्यान तुमीच सगळे फोन मारतले डिपार्टमेंटान आनी म्हणटले अरे उदक ना मरे नॉक, कित्याक लोक तुमच्या घरा येतले. आनी हे केन्ना पासून आमी उलयतले? 12 वर्सां जाली हांव उलयता हिंगा. 12 years have passed, I am talking the same language, that there is no proper distribution of water. Augmentation of water which has to take place in Asnora is not happening properly. There is no proper mechanism to check which engineer is responsible over there at the night, who is augmenting, who is distributing water. Distribution जायना. आणि आमी म्हणटा आमचे कडेन भरपूर उदक आहा, सरप्लस उदक आहा, सगळे आहा, काय ना. आणि म्हाका दिसता आमी सगळे आमदार रिस्पॉन्सिबल आनी आमी चीफ मिनिस्टराक हे सांगपाची गरज आहा, जी जितकी पायपलायन घालता ती युजलेस अंटील एंड अनलेस वी डू नॉट सेंड वॉटर इन दॅट पायपलायन. आनी त्या खातीर जे वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाक जाय तेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2-3 फावटी मिटिंगी घेतल्यो, कामूय स्टार्ट जालें, पूण थोडे सोतेर अशेंच काम बंद पडलेलें आहा. 30 MLDचो प्लांट आसनोरा बांदलेलो आहा. कितली वर्सां जाली? 5 वर्सां. आनी 5 वर्सां जाली अजून पासून तेजें काम सुरवात जायना. भितर ती मशिनरी जी घालपाक जाय ती सुरवात जायना, कित्याक तेंकां एक पोंदाक हुंय पायपलायन मेवली आदली आनी ती हुंय चालू आहा, आनी त्या खातीर थिंगासर हुंय तो प्लांट घालूंक मेळना. आतां कितले पयशे मोडले ते ऑनरेबल PWD मिनिस्टर मागीर सांगतलो घोडेक आमकां. पूण आमकां उदक ना, बार्देसच्या लोकांक उदक ना. आनी म्हाका दिसता बार्देसचे सगळे आमदार हिंगा आहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा. दीस प्रॉब्लम इज नॉट ओन्ली ओवर हियर, दीस प्रॉब्लम इज ऑल ओवर गोवा. आनी फ्युचर वी विल फायट, वन कॉन्स्टिट्युएन्सी विल फायट विथ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. अरे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां उदक येता मरे, पूण आमकां येयना. हांव बंद करतलो, सगळे लोक येतले थिंगान उबे रावतले पायपलायनीचेर. बंद कर म्हणटले थिंगासरलो तो हे आहा पळय तो तेजो कंट्रोल आहा पळय तो. आनी म्हाका दिसता हें जावपाक जायना. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. जे भाशेन आमी प्लॅनिंग केलें की गोंयान गार्बेज पडची न्हू, अशें ढीग जावचें न्हू म्हणून आमी बरे प्लांट घातले नॉर्थ आनी सावथ. आनी आतां चीफ मिनिस्टर विजयाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय घालतलो. हितून आमचे गार्बेजचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तशें उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. आनी हे सॉल्व जायना जाल्यार आमी उलयताच दितले, भाशणांच दितले. भाशणां दिवन पोट भरना. लोक म्हणटा तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां लायट जायी. तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां उदक 24 hours जाय. आमी एकूय ऑर दिवंक शकना तेंकां. आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता बजेट एलोकेशन जे केलां ते सिरियसली बसोन चिंतून ते पयशे दिवपाची गरज आहा. खंयचे खंय टेंडर दिलो आनी बेश्टे घातले थिंगा पायपलायनी, कांय अर्थ ना. आदी ते बांच केबल म्हणून घातलेले, बांच केबल कोट्यांनी पयशे मोडले, कोट्यांनी crores of rupees, ऑल इन द ड्रेन, ऑल इन द ड्रेन. सगळे बांच केबल काडटा आतां, चालू आहा काडप. फेल हुंय ती टेक्नॉलॉजी, फेल. स्पीकर सर, अशें जावंक जायना. दिस इज पब्लीक मनी, आनी पब्लीक मनी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट मनी. And we cannot just wash our hands and say, na, आता ती टेक्नॉलॉजी सारखी ना म्हणून. Speaker sir, Honorable Chief Minister should seriously think about water scarcity in the state of Goa. We all say there is lot of water, but the distribution is not happening. Augmentation of water is not happening. Treatment plants and थिंगासोर खाली उदक आहा पूण ट्रीट जायना. जे थोड्यांक उदक येता तेंकां येता, उरलेले सगळे आर थर्स्टी म्हणटा पळय तशें जावंक जायना. स्पीकर सर.